तुका शिस्त आसा. पळोवया 2 तिमोथाक 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो बेजूड करिना. एक वस्त जाची तुका भिरांत आसूंक फावना ती तालनीची. जायतो लोक चिंता, जर म्हाका तालनी येनासली तर. तुका तालनी येतली. वायट जेवण जेवंक ताका तालनी येतली. जागे रावंक जेन्ना तुका न्हिदोंक जाय आनी न्हिदोंक वचोंक जेन्ना तुका जागे रावंक जाय. आमकां सगल्यांक तालनी येता, पूण आमच्या तालनेक ना म्हणून येता. जर आमी सहजमतान ना म्हणना तर परिणाम कितें जातलो तो. परिणाम आसात. 2 तिमोथाक 1:7 म्हणटा, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो बेजूड करिना, भिरांतीचो आनी पायज सादपाचो, पूण भियोन तकली हालोवपाचो. देवाक जाय आमी बलिश्ट, स्वताचेर विस्वास दवरपी. ताका जाय आमी ताचेर भरवसो दवरूंक. पूण ताणें आमकां दिला आत्मो शक्ती आनी मोग आनी शांतीचो आनी एक बरें तुल्ल आसतलें म्हण. आनी ताणें आमकां कितें दिला? कितें? शिस्त. देवान आमकां आदीन शिस्त दिल्लें आसा. म्हणून फायदो ना. म्हाका शिस्त ना, म्हाका स्वताचेर ताबो ना, परत तें तुज्या तोंडांतले भायर येवन दिनाका. जरी आमी त्या भागान शिस्त सांबाळली ना तर आमी स्पश्ट सांगूंक जाय सत कितें तें. हांव तें करिना कित्याक म्हाका करूंक नाका. तुमी सगळींच ताल्यो पेटयनात. जशें तें चड आगोड म्हज्यान जायना. तें चड आगोड. आमकां आगोड आसा तें करूंक नेमल्यात. आमकां आपोवणें दिला आनी आगोड आसा तें करूंक पवित्र आत्म्यान नेमल्यात. हांव सांगता तें सजमल्यार देखूनच आमकां ती अदीक शक्ती आसा. कितें आगोद आसा तें आमी करूंक आनी तरी आमच्या तोंडार हांसो खेळोंक. आनी जेन्ना आमी गुप्त रितीन कठीण आसा तें कोत्तात, आमच्यान तोरी दुसऱ्यांक तांच्या गरजेच्या वेळार पावोंक जाता म्हणून देंवचारा ये गे कशें दिसलें. आमी सजमोंक गरज की देवाची आज्ञा पाळिना जातोच ताचो परिणाम. म्हाका दिसता केन्नाय आमकां पाटका विरुद्ध मातशें आनी प्रवचन जाय. आनी मातशें ओगलें प्रवचन देवाच्या नित्ती विशीं पाठ आसोवें. आमच्या जिवितान पातकाचो परिणाम कितें तो. जेन्ना देव म्हणटा तें करिनाका तो जेरूल म्हणटा. ती एक पवित्र सुचोवणा न्हय, ती एक मानामेंत. करिनाका म्हणजे करिनाका. आमेन. आनी म्हाका दिसता केन्ना आमच्यान तांतली सुटो येता. आनी एक वस्त जशें म्हाका आनी देवाक फिकीर आसा ती लोकांक आतां आसना ना म्हूण सजमोना पवित्र भिरांत देवाची. हांव देवाची भिरांत वायट रितीन आसपाची खबर करिना. हांव उलयतां तें देवाची पवित्र भिरांतीची, जाची आज्ञा पाळिना आनी मान दिना ताची. परिणाम परिणाम आसात. पळोवया रोमकारांक 6:21. परिणाम. तुजो न्हय स्वताचो ताबो ना जातो जिवीत दोलतिरे आनी दोंडोलाचें जाता म्हूण. रोमकारांक 6:21. तुमकां आतां लॉस दिसता त्या कुटुंबाचो तुमी केन्ना तसलो फॉल काडलो? मरण शेवट ताचो. आतां म्हाका विचारूंक जाय, इतलीं वर्सां क्रिस्ताक घेवच्या आदीं तूं पातकान जेले तातूंत तुका खरो फॉल मेळलो? ना. फकत तूं निराशी जालें. तुका आयरा पर्यान कुडीची दादोसपण दिसलें पूण सोत तें भितर खोलायेक थान जुंय ताची गरज आमी निराशी आसल्यो. तर देवाची आज्ञा पाळिनासतना आमकां कसलो तरी फॉल मेळलो? ना. आमकां कांयच फायदो मेळोंक ना आतां पूण आमकां मेळचो ना. वर्स 22. पूण आतां पातकांतली तुका सुटका मेळला म्हणटोच हालेलुया. सगळीं म्हणात म्हाका पातकांतली सुटका मेळल्या. आनी देवाचे सेवेक लागल्या उपरांत हें म्हाका आवडटा. हांव आनीक देंवचाराचे गुलाम उरोंक ना.
तुमचो फॉल पवित्रताय आणि हिचो शेवट सासनीक जिवीत. तुझा न्हय पवित्राय एक इनाम म्हूण. तुझा न्हय कित्याक कित्याक तूं कितें कोत्ताय त्या विशीं अपराधी आनी निंदा मेलप हाची की आनीक बरी वचना. कित्याक तुझा न्हय तुवें तें करूंक फावना, वो वस्तू जे तुवें करूंक फावना, ज्यो तूं कोत्ताय ज्यो तुवें करूंक फावना हाचे परस वायट आनी कांय वायट ना. तो तो पवित्रतायचीच एक इनाम. आतां फुडलें वर्स 23. पातकाक दिता तो मुशारो जावन आसा मरण. देव दिता तें फुक्याचें देणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सासनीक जिवीत. आतां मरण ते भाशेन न्हय ताची सोजमणी न्हय आनी स्वास घेवपाचें बंद कोत्तेली ही ताची सोजमणी न्हय. ताचो अर्थ सगले तरेचें निरासपण तुज्यान चिंतूंक जायना तसलें. आतां तुजो न्हय हांव सत तें सांगता. असो न्हय आयज हांगा लोक आसा म्हूण आनी जेरूय लोक जे टीव्हीर पळयतात घडयेक उपरांत तुमी कांय जाणां रेकॉर्ड केल्ले आयकतले. तुजा न्हय तूं निराशी आसा. निराशी लोक इगोर्जे वेता. तुजा न्हय हांव जाणो कित्याक खूब खूब कालाक हांवूय आसली एक. म्हज्या इगोर्जेची मोया घालून म्हणून येतात दैवा कारगा पुना निराशी आसली. आनी निराशी लोक दुसऱ्या लोकांक निराशी कोत्ता करूंक तोच भीत पूण कोत्ता. आनी तुज्या निरासपणाचो एक भाग हांव धीर घेवन म्हणटा. एक भाग तुज्या निरासपणाचो जावन आसा शिस्त आनी स्वताचे ताबो ना जावन. तुजा न्हय कांय वस्तू तुवें करूंक जाय म्हूण पूण तूं निमितां करीत आसा ते करचे बदलेक आनी तुज्यान थंय बसून निरपराधी कशें दिसो येता. हांगा आसा त्या लोकांक भिवकुटे कोत्ता काय. हांव मुद्दम करून तुमकां मिसळ करूंक चिंती नासली पूण आतां ते अपराधी तोंडां पळोवन ना आमी हें नियालूंक जाय. तुमी कांय जाणां निराशे आसात. फकत तुमच्या जिवितान भाग आसात जंय तूं वस्तू कोत्ताय ज्यो तुवें करूंक फावना म्हूण तें मुद्दार करूंक कठीण ना. थोडीशी शिस्तीची गरज आसतली. तुवें देवा वांगडा वेळ सारूंक जाय. बरें तें कितलें आगोड आनी हांव कामान गुंठल्या कितें करूंक. तुका निराशी करता त्यो वस्तू करून. तूं न्हय वरस जाल्यार म्हजो चॅक बूक न्हिटायेर घालूंक ना. म्हाकाच खबर ना म्हज्या दुडवांचें कितें जाता तें. पूण बँकान फोन केलें आनी सांगलां म्हजो चॅक बूक परत येता म्हूण आनी हाची म्हाका सोजमणी मेलो ना. म्हज्यान तुजें कितेंय सोडून काडूं येता. तुज्या घरान कांय मेलो ना. इतल्यो वस्तू सगल्याक शिपडलेल्यो आसा तुका खबर ना. कितें खंय आसा तें म्हणटोच तुका गरज पडटा एक वचोन आनीक एक घेवंक. तुका नाका हांव वयर पाठसार आयलेलें अशें न्हय. आतां चलात तुमी कितलीं जाणां कबूल आसा हांव सोच सांगता म्हूण. हांव तुमचो मोग कोत्ता. हांव फकत आदार दिवंक सोदता. हांव आयज सकाळीं उत्तेजन दिवंक सोदतां. कांय वस्तू आसा ज्या विशीं आमच्यान कांय करी नजो पूण ज्या वस्तू विशीं आमच्यान कितें करूंक जाता तें आमी करूंक जाय. आनी हांव तुमकां सांगता 60-70% घडयेक आनीकूय जायत घडयेक आनीकूय टक्के तुजे प्रश्न सुटावे जावंक शकता. सर तुवें सुरू केल्यार दिसाक एक वर्दे वरां सारूंक. देवा म्हाका तुजी गरज. हांवें प्रवचन आयकलां टी-शर्टूय घेतला सेमिनाराक गेली आनी तरी हांव गोंडोलान आसा. देवा म्हाका तुजी गरज. दोन्या तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय.
सो तू म्हाका बोदली नाही तो दोनी हांव केदींच बोदलची ना. आतां दोनया तुवें म्हाका ह्या काजारान टिकोन राव म्हटलां आनी हांव नकलो म्हजे लागीं गोट्टा जाल्यार देवा. पूण हांव तुजो मोग कोत्ता आनी म्हाका करूंक जाय जें तुका केल्लें जाय. देवा हांव फकत हांगा बसून रावता, तूं म्हाका गोटाय दितलोय म्हूण. तुमी कित्याक आसतात हाची तुमकां गरज. म्हाका देवा सांगाता वेल सारूंक जाय पूण हांव देवाक म्हज्या वालिरीन घालूंक सोदतां. दोनया काक उतकोर. आमी देवाक आमचे वालोरीन बसयनात, आमी आमचे पुरे जिवीत देवा भोंवतणी बसोंक जाय. पयले ताचे राज आनी ताचे प्रामाणीकपण सोदून काड. तूं जानय हांव बरे भाशेन जाणो म्हणजे तुमी कांय जाणा. म्हज्या सांगाताक आसा तुमी म्हणटात वय वय देवाक आर्गा, पूण म्हज्यान तुका सांगो येता घडीक ह्या वेळार लाखांनी लोक वो टेलिव्हिजन पळयतात आनी तुमी बरी मनशां, तुमी इगोर्जे वेता. पूण तुमकां बिलकूल खबर पासून ना तुजे क्रिस्ता वरवीं एक लागशिल्ली सोयरीगत देवा थंय जोडूंक जाता म्हूण. की ताच्या मुखार तुज्यान वेल सारूं येता, तुज्यान ताचे लागीं कितेंय उलोवं येता. तूं तुजे केस कशे गोयताय ते, तुजे दुडवांचें कितें कोत्ताय आनी ताच्या मुखार तुज्यान रावो येता. देवा तुजे विना हांव कांयच न्हय आनी तूं तुज्या जिवितांत सोत मान इनेसो तसली बदलोवपा पळयतले. देवान आमकां आनिकूय दवरला पुरो न्हय आमी फकत इगोर्जे वचोंक आनी धर्मीक जावंक. आमकां इगोर्जे वचोंक जाय पूण आमी कोणाचेर प्रभाव हाडिनाय. आमी ते इगोर्जे भायर व्हरोना तर आनी शिकोंक थंय भायर कशें जिवीत सारूंक जाय तें चुय खरो अंतर कळटा. संवसारान गरज पळोवन इगोर जिवी आनी बोलान आसलेली, कामान रिगलेली, सापूर्ण आनी बऱ्या तुलनान आसलेली. शिस्त आनी स्वताचेर ताबो दवरून. शिस्त ना जावन कितल्या देण्याचो बेउपयोग केला ते चुचुऱ्याचे, एकदम चुचुऱ्याचे. घडयेक पट्टो बांदिन आसतना तो खंयसरूच वचना ना तर तो रानवटी जानवरां परी शेतांनी धांवतलो. नायगराची शक्ती भिजली आनी उजवाड दिवपी न्हय ती वापरूंक नासली तर जिवीत केदेंच महान जायना. ताचें संपूर्ण मोनदान दवरून आनी शिस्त ना तर. साबार वर्सांनी हांव हें शिकल्या आनी हांव अशी टक्के म्हज्या जिविताचे ह्या दोन देण्याचेर थारायता कित्याक तुज्यान सगळ्यात सारकें करीन येसो. तुमच्यो कांय जाणांच्यो येवजण्यो शार्ती पावोन आसतना तश्योच पडल्यात की त्यो तुका कसलो पूण धक्को दितल्यो. तुका घरा पासून वचोंक नाका कित्याक त्यो सगळ्यो सोंपोवंक नासलेल्यो येवजण्यो तुज्यान पळोवंक जायना. चलात आतां. तुजें मोनदान कित्याचेर पूण दवरूंक जाय. तुवें सुरू केलें तें सोंपोवंक जाय. तुवें कितें करूंक जाय ताका तुवें स्वताक भेटोवंक जाय. सोदून काड तुजे देणे कसले ते ताका दान मोन दी. तुका खबर आसा हांवें कितले संयोग चुकयल्यात ते. हांव कितें कोत्तां ताचेर हांवें मोनदान दिवंक. म्हजे माय सगळींच कामान गुंतल्या. आमी कामान गुंतल्या, आमी कामान गुंतल्या. तूं कसो आसाय? कामान गुंतल्या. कशी आसाय? हांव कामान गुंतल्या. कितली कामान गुंतल्या. पूण तूं फलादीक जाला. देवान आमकां बिजी आसूंक आपोवंक नात आनी आमकां फलादीक जावंक आपयल्यांत. तातूंत अंतर आसा. घरा वच आनी स्वता लागीं एक भेट घे. तूं केन्नाच स्वता लागीं एक भेट घेना. हांव सगळो वेल घेता. एक दीस हांव सेंट लुईस सोडून 7 दिसांक स्वता लागीं भेट करूंक गेली. हांव जायत्याच गोंडोलान आसली. भेट बरीच लांब जाली. अजाप दिसता देव आमकां कितें दाखयता वायट आसा तें आनी ओगी रावल्यार बोन करून लोकांक विचारपाचें तुजें कितें करूंक जाय जेन्ना ती नकळत आपूण कितें कोत्तात तें. चलात आतां. शिस्त आसलेल्या मनशाचें चरित्र एक ल्हानशी परिक्षा घेवया. पयले सुवातेर एक शिस्त आसलेलो मनीस सदांच मुखार वेता.
ती फावो ताचे कीन ओगले कोत्तात मान्यताय मेलो ती सदांच कितें पूण सुबेज कोत्तात ती कामाक 5 वा 10 मिनीट वेगी वावतात ती जिस्तूच वेलार येनात आनी 5 मिनीट टॉयलेटान बसोनात आनी 5 मिनीट जेवणाच्या रुमान 10 मिनीट सगळ्याक गुड मॉर्निंग म्हणूंक आनी मागीर ती 8:20 कामाक वेतात पुरी तांणी आयकडायलो तितल्या वेळाक कोणे आपल्याक फारीक करूंक अपेक्षा दवरता तूं चिंताय तितले अशी न्हय पूण हांव सजमता ती अपराधी थारायता जशें आतां जर हांवें तें करूंक जाय तर वेगी घरांतले भायर सरचें पडटलें म्हणजे घडयेक म्हाका वेगी न्हिदोंक वचोंक पडत आनी हांवें वेगी उठचें पडटलें तें चड आकोड तूं जाणा आयज हांगा हाजीर आसलो कोणूय मनीस देवा आनी म्हजे मोदें कबलात करूंक सगल्या म्हूण बरो मनीस तूं ह्या आदीं जावंक ना तितलो हांव तुका आव्हान दिता परत हांगा एका वर्सा उपरांत येवंक आनी म्हाका सांग तुजें जिवीत तशेंच आसा म्हूण कित्याक तें आसपाक ना तें खरेपणी बदलतलें आनी जायते मुदार जातलें आमचे प्रश्न सादारपण माते 25 10 व्हंकल्यो 5 मूर 5 शाण्यो ती सगळीच न्हवऱ्याच्या येवनाक रावतालीं जशी आमी क्रिस्ताच्या येवनाक रावतात ते पोरी 5 मूर्ख आसल्यो तांणी कांयच सगलें करूंक ना 5 शाण्यो आसल्यो तांणी आपले दिवे पेटोवंक दवरूंक फावो तितलेंच तेल व्हरोंक ना पूण तांणी ओगले व्हेले मागीर कितें जालें जेन्ना न्हवऱ्याक येवंक वेळ लागलो आनी तांणी चिंतलें त्या परस वेळ लागलो ओगलो तेन्ना 5 मूर्ख आसल्यो ताचे दिवे पालवले म्हज्यान सांगूं येता जर तूं देवा सवे वेळ सारिना तुजो दिवो पालवतलो तुजें तेल काबार जातलें तेल एक निशाणी पवित्र आत्म्याची आमकां नाका तेल काबार जाल्लें तांकां जाला तशेंच लोकांकूय जाता 5 मूर्खांचे दिवे पालवलेले 5 शाण्या सरशे वचोन म्हणलें आमकां तुमचें तेल दियात कोण कांय करिनात ती सदांच कोण कितें कोत्तात तांचे शिव येतात आनी तांकां जाय आपली काळजी घेवंक दुसरीची हिंदू काय करिनाका जर तूं करिनाय जें तांणी केल्लें तें प्राप्त करूंक आशा करपाची सोड आनी धीर घे वोय म्हजें घर तितलें साप आसूंक जाय आसलें बरें तें साप कर आवरीनांतली मेकली जावंक जाय आसली वस्तू घेवपाचो बंद कर आनी तुजें बिल फारीक कर वोय पूण तशें केल्यार हांवें कांयच घेनासतना खूब वेळ रावचें पडटलें देव आनी म्हाका आमच्या जिवितान एक फावट तशेंच करूंक पडलें जेन्ना तुजी मोड तुजी जोडी परस ओगली ओ बरें आनी जेन्ना तुजें जेवण तुज्यान चिरोंक जायना तितलें जाता दोन्या तुमी चिंतात आसतले हाचें सांगून कबाल जायना काय तूं म्हणटाय आतां जॉयस देवाक हांव कितें न्हिदता आनी कितलें जेवता आनी तें ताका पडोंक ना तूं जाणय तसले वस्तूचे ताका पडोंक ना म्हाका गंभीर प्रश्न आसात पूण तूं जाणय ह्यो ल्हान कोले दाखवेल इबाडटात आतां पळयात तुमकां कितें सांगूंक जाय जर आमी ल्हान वस्तूची देवा आज्ञा पाळिना देवाची आज्ञा व्हडल्या वस्तूंनी पाळची ना तो जो ल्हान वस्तू सवे विस्वाशी तो जायते आसा ताचेर पदवी चलयतलो पवित्र आत्म्याचे सांगणे पाळूंक शीक एक प्रामाणीक मनीस जा ह्या सुमनान ह्या हॉटेल रुमान रावताय तुमी कितलीं जाणां हांगा रावतात बरें तूं भायर सरतना हॉटेलाचे रूम मेले दवरिनाका कित्याक आनी कोणें तें साफ करूंक जाय म्हूण
हांव म्हणना तुवें खाट बी साफ करूंक जाय आनी सगळें साफ करूंक जाय, पूण सगळें मेलें दवरी नाका. दर एक फावटी आमी आमचे हॉटेल रुमांत सोडटा, आमी जायतींच हॉटेलांत रावता, आमी थंयचे सगळे देवी पालयता. कित्याक म्हाका तशें दिसता की जर त्या हॉटेलाची हांव मॅनेजर वो मालकीन आसली तर म्हाका तें आवडपाचें. तर जर आमी कितें दुसऱ्या थंय वागत जशी आमकां जाय ताणें आमचे थंय वागोंक. ल्हान वस्तू आनी तूं जाणा आमी कितल्यो सादारण वस्तू पळयतात आनी सादारण जिवीत जेलां की आमकां आमकां परत शिकोवचें पडटा व्हडपण कितें पळय तें. जेन्ना आमी पयलींच आमची मिनिस्ट्री सुरू केली 20 हांव विसरली कितलीं वर्सां फाटीं जायतीं जालीं चालेत तुजा न्हय 26 म्हाका दिसता. आनी त्या आदीं 10 वर्सां हांव शिकयतालीं तर जायतो काळ हांव तर शिकयतां. देवान 3 वस्तू आमच्या काळजांत घातल्यो. ताणें म्हटलें करता तें सगळें व्हडपणान करात. तुज्यान तें सारकें करिनासो तर करिनाका. एक प्रामाणीक मनीस जा. तूं लोकांक आपूण कितें कोत्तेलें म्हूण सांगता तें कर आनी तुज्या काजारांतलें किजील भायर दवर तुज्या घरांतलें मिनिस्ट्रींतलें आनी आशिर्वाद दितलो तुजेर. तें चड आगोर नासलें आनी आमी खरेंच तोजवीत केली 6 वर्सां तें करूंक तुजा न्हय आमी वायट करूंक ना. म्हाका दिसता तुज्यान म्हणूं येता आमकां येस मेळलो. तूं शॉपिंग कोत्तना व्हडपण दाखयन तुवें कांय कापडां हँगरांनी उडयलीं तर ती जमनीर पडल्यार तूं ती थंयच सोडटाय वा तूं काडून परत मुकयताय. आनी तूं मातशें मुखारूय वचोन तयार आसा आनी घडयेक तुवें सकयल उडोवंक ना पळय तें खाला पडटा आनी तूं तें उखलून परत सुवातेर दवरता. तुज्या वस्तूंची ट्रॉली तूं परत आसली थंय दवरता. कितलीं जाणां ती ट्रॉली परत सुवातेर दवरतात. बरें तुमी जाणत म्हाका 2 वर्सां लागलीं देवाची आज्ञा पालून ती वस्तूची ट्रॉली परत जाग्यार दवरूंक. 2 वर्सां निमितां दिलीं. चड थंडी चड गरम म्हाका वचोंक जाय दुसरी करूं येनान. आनी सत सांगता त्या वस्तूची ट्रॉली विशीं प्रश्न नासलो. देव म्हाका शिकयतालो पुरायेन प्रामाणीक जावंक. चला आतां कोणा लागीं उलयता. वय ताका शिस्ताची गरज. ताका स्वताची ताबो जाय. हांवें तें कित्याक करचें आनी कोण करिना हांव कित्याक करूंक. वय तुवें करूंक जाय कित्याक आनी कोण करिना. आमी उसवार संवसाराचो. चला दिवे पेटोवयात. संवसारान भायर वचात आनी दिवे पेटोवयात. हांव एका स्टोरान गेलीं आनी हांवें 2 मोत्याचे पार घेतले आनी एक पर्स आनी हांवें ती 2 पर्सां देखलीं कित्याक ती 2 मोच्याच्या पारांचेर सोंपतालीं आनी शेकी हांवें फकत ते 2 मोच्याचे पार आनी एक पर्स घेतले आनी निलो घेतलो दुसरे पर्स सोडूंक आनी घरा घेतल्या उपरांत ताणें 2य घेतलेलीं आनी म्हाका ताका फारीक करूंक पडोंक ना. म्हणटच म्हजो वेल काडून देवाक जाय तसलें प्रामाणीक मनीस जावच्याक एक बऱ्या शिस्तीचे मनीस हांवें वेल काडचो पडलो म्हज्या पेट्रोलाचो खर्च दिवन परत वचोंक. ताका तें पर्स दिवचें पडलें. पूण कितें जाता दर फावटी आमी कितें बरें कोत्तोस देव आमकां इनाम दिता. तुका खबर आसा लोकांक कितें चुकता तें कितें सोडून दितोस आनी तांच्या जिवितान आसा तें दूख आनी सगळ्यो ल्हान वस्तूंक लागून. तुमच्या कितल्या जाणांच्या मनांत कांय वस्तू आसात जाची तुमी फुडो करूंक गरज आसा. आनी निमाणें म्हाका हें म्हणूंक जाय की एक शिस्तीचे मनीस न्हयच शिकता स्वताक कशें ना म्हणचे तें पूण ती शिकतात गरज पडटा दुसऱ्यांक ना म्हणूंक. तुमी कांय जाणां दुसऱ्या लोकांक तुमकां पिशी करूंक दितात. तूं इतलें थकला आनी तुजेर वजन आसा कित्याक तुवें स्वत्या दिला स्वताक लोकांक कशी करूंक आनी तूं चिंताय गरज म्हूण तुवें सगल्यांक करूंक जे दुसरी तुका कर म्हणटात ते ती बरी आनी खुशाल आसोंक पूण तितल्या म्हणसर तूं पडटा आनी खंयचो भाग आमी विचून काडपाचो.
थंय वयर पाठसार आसा ते तांकां, चलात हे पाठसार आसा तांकां, पूण हांगा सकाळ आसा तांच्यांनी ते घेवं येता. तुज्यान दुसऱ्यांक तुजें जिवीत चलोवंक दिवंक तुका जिवितान सारकी तुलना मेळपाक ना. तुवें स्वताक शिस्त शिकोवंक जाय. वय म्हणोंक जेन्ना देव वय म्हणटा आनी ना म्हणोंक जेन्ना देव ना म्हणटा. आनी जो त्या विशीं कोणी रागा जायत तो तांचो आनी देवाचो प्रश्न. तुका जिवीत आसा जिवंक, तुका शक्ती आसा, तुका देणी आसात, तुज्यान रोज येता. आतां गरज तुवें सुरू करूंक देव सांगता त्या मार्गात ती व्हरोंक ज्या वरवीं तुज्यान देवाक जाय तें करूं येता. तुमी कितलीं जाणां चिंतात तुमी घरा वेतोस तुमकां थोडें होमवर्क आसा? बरें, उबी रावया. बरें, तुमी जाणत आमच्या जिवितान आमी सगळ्यांनी तुलना दवरूंक जाय. तुलना आसप म्हत्वाचें. म्हणजे सगळें फावो तितलें कर, पूण कितेंच चड करिनाका. आनी म्हाका दिसता जायते लोक अशें कोत्तात, घडयेक तांतले तूं एक, दुसऱ्यांक हांव जालां तें जायंक उपगोवन आयल्या, म्हाका फकत हांवूच जाल्लें जाय. तर हे दोनूय विशय बरोबर तुजें जिवीत खरेंच उंचल्या पांवड्यार पावयतलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.